काळ आणि आईच्या सकाळी आम्ही वता केप्यां तालुक्यान. आता कालच्या आम्ही दिसा गेले ते काणकोण तालुक्यान गेले. आम्ही थंय वेगवेगळ्या गांवांनी गेले, इंटेरियर्सान गेले, थंयसरले प्रश्न पळयले, थोडीशी इंटरेस्टिंग गजाली आम्ही जाणून घेतल्यो. आयज आम्ही एक्सप्लोर करतात ताजो शेजारी तालुका, तो म्हळ्यार केप्यां तालुका. सो पळया आयज केप्यान आमकां कितें धमाल येता ती. वेल लेडीज एंड जेंटलमॅन, वेलकम टू द शो दॅट इज रेनो गांवकार, powered by definitely the logic car that is behind me for a comfortable drive. Well, in this series we are traveling to 12 days, 12 talukas and 1200 kilometers. Definitely 1200 kilometers जेन्ना आम्ही ट्रॅव्हल करता एक्सटेन्सिवली इंटिरियर्स ऑफ गोवा, तेन्ना माझ्या वांगडा एक ट्रस्टेड ब्रँड जाय आणि एक ट्रस्टेड गाडी सुद्धा जाय जी म्हाका आणि माझ्या क्रूआक कम्फर्टेबल गोवा भोडू शकता. ती म्हळ्यार रेनो लॉजी. सो इट्स टाइम टू वेक अप, गेट अप अँड एक्सप्लोर Kepe Taluka in our series that is Reno Gaokar. So it's time to go and I will call my team that is माझो सारथी आयतूर असतलो तो म्हटल्यार अल्फ्रेड बाब लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर. आणि ह्या इतूर जे कॅमेराचेर काम करतलो तो म्हळ्यार ओंकार लेट्स गो. इट्स टाइम टू पॅक अप अँड शूट ऑफ टू केपे तालुका. एंटर जातले. वेल तशें पयलें जंक्शन कंजेस्टेड आसा आणि विशयूय म्हाका दिसता कंजेस्टेड आसतले इन केपे तालुका. माझ्या वांगडा आसा काय मानेस्त सांगा, तांचे कडेन उलय. सर तुमचें नांव पयलें. मोहन फळदेसाय. मोहन फळदेसाय. बरें सर, म्हाका एक सांगा की केप्यां तालुक्यांतल्या पंचायतींचो अशे विशय कितें आसा, प्रॉब्लेम्स कितें आसा, कितें तुमकां फेस करचें पडटा? आमकां एक मेन म्हळ्यार हो रोड बारीक आसा. ह्या रोडाचेर पळोवपाक गेल्यार हो रोड जायना, अजून पर्यंत जायना हायवे. आनी अशें एक्सिडेंट जाता की कितले आमकां ट्राफीक पुलीस ना आनी ते कांयच कोण आयकय बी ना. आनी एक आमदार खूब आमचो केपें पडटा आनी एक आमदार कुंकळ्ळी पडटा. म्हणजे डिवायड जाली आसा पंचायत. हो पंचायतीक तो बी कांय करूं शकना आनी तोय बी कांय करना. म्हणजे पंचायत ती थंड उरता, अशी कांयच करूंक पावना. म्हणजे आमदारांचे अशें असल्या कारणान, कॉन्स्टिट्युएन्सी डिवायड जाल्ल्या कारणान ही पंचायत मातशी निग्लेक्टेड उरता, काम जायना हेजी. म्हाका एक सांगा की मेजर पंचायतीची कामां कितें आसा, कितें म्हणजे कसले प्रोजेक्ट्स उरले तुमचे फाटले इतकेशीं वर्सां, फाटलीच 5 वर्सां म्हणिना हांव, ओवर द कोर्स ऑफ टायम? मेजर म्हळ्यार आमकां एक मार्केट कॉम्प्लेक्स हो मेजर पॉयंट. दुसरो ग्रावंड, फुटबॉल ग्रावंड, भुरग्यांक खेळपाक किंवा गार्डन ना, कांय ना. तिसरो प्रश्न तुजो आमचो हांगा एक बस स्टॉप ना. आतां कितलींशीं वर्सां जालीं बस स्टॉप म्हणटा मेन लोक पावसाक भायर रावता, भिजता, रावपाक मेळना लोकांक. आनीक अशी परिस्थितीक लोक येता वयता आनी बशी मेळटा थंय थांबतात. हो मेन दुसरो पॉयंट पुलिसांचेर येयलो, ट्राफिकाचेर. म्हणजे त्यो बस स्टॉप जर आसला जाल्यार पुलीस नाका आसलेले, बस स्टॉपाचेर लोक रावता आसले. तुमच्या मता प्रमाणे खंय कोण कमी पडटा? म्हणजे तुम्ही म्हटलें की डिवायड जाता कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून आमदारूय डिवायड जाता, निग्लेक्टेड उरता, ब्युरोक्रेसी उरता, म्हणजे थंयसर गव्हर्मेंटाचो स्टाफ आसा तो फंक्शन प्रॉपर करिना. काय आमचे लोकल बॉडीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह तुम्ही आता निवडून हाडटा किंवा हाडटले फुडें, ते खंय कमी पडटा? कितें विचार आसा त्यांची काम हे जायत ना. मेन म्हळ्यार आतां हेंच सांगलें पळय, आतां आमदार 2 जाले आनी ते करूंक शकना. ते ही पंचायत आपली म्हणना तो ती पंचायत म्हणून तितून आमी बंद हितूनच उरले. म्हणजे कुशीन उरले आमी ह्या दोनी आमदारांच्या भितर. म्हणजे तो करूंक शकना. खंयचो केपेंचो आमदार करना आनी आमचो कुंकळ्ळेचो आमदार करना. आनी आतां तर सामकेंच जावपा ना. हेजे पयलीं जातालें, थोडें काम जालां. कित्याक खातीर अशें तुमकां दिसता? कारण एक आतां बीजेपी गव्हर्मेंट आसता तेन्ना बीजेपी गव्हर्मेंट आसा काम जायी. आनी आतां तर सामकें म्हाका दिसता की जावचीच ना अशी. तुमकां अशें वायट दिसता की आतां फाटली तुमी म्हटल्यार डिवायड जाता मतदारसंघ. एक तुमकां काँग्रेसचो फाटल्या फावटी आमदार लागलो, ते सायडीन बीजेपीचो आमदार आसलो. आतां काँग्रेसीक फाटल्या फावटी सरकार करपाचो पुरेपूर संदी आसली. म्हणजे म्हाका दिसता तुमी सगळे खुश आसले की आतां खंय तरी आमकां सरकारान आमकां मेळटलें आसलें आनी आमची कामां बऱ्या भशेन. दोनूय आमदार तुमकां काँग्रेसीचे. तुमकां खंय अशें दिसता की खंय तरी चुकले, खंय तरी चुकयले, किंवा तुमचो विचार हितूंक जें पळय आतां घडलां, तुजें CM कॅन्डिडेट जे पळय निवडून येयले ते एक्स CM सगळे. आनी एक्स CM सगळे आपूण CM जावंक गेले आनी ताका लागून हे काँग्रेस वचून पडली. हे कांय करूंक पावलें ना. लास्ट टायमार तेंचे जायना जालें आनी लास्टाक मागीर तुमकां दिसलें बीजेपीन संदी साधली आनी बऱ्यापैकी आपले पानां सारकी हे केलें. आनी कमी म्हणल्यार म्हाका दिसता 5 वर्सां गव्हर्मेंट चलयतले.
अशें दिसता आनी ताका लागून आमी हेजे वयल्यान आमी ही काम आमची जी पळय कितें काम आसा ती आमी करून घेवपा जाय आतां आमदार काँग्रेसीचो जालो जायत पूण आमी बीजेपी कडच्यान आमी करून घेतले पार्टी जरी सायडीक दवरल्यो आमी जाल्यार तुमकां कितें दिसता सरकारान तुमच्या खातीर किंवा ह्या केप्यां तालुक्याच्या वेगवेगळे पंचायती आसा त्यांच्या पंचायतीचे बरें काम जावपा खातीर तुमी कितें अशी तुमची सुचोवणी आसा मे बी सरकाराक म्हणा पळयणाऱ्यांक म्हणा किंवा लोक जे पळयता आतां सध्या त्यांच्या खातीर सांगपा म्हणल्यार कितें आसा गांवांक जर उदरगत जालें जायत उदरगत जालें जाल्यार सगळे गांव सुदारता एकवट उरता सगळो जो आसा तो काँग्रेसीचो तो सादारणशें दुर्लक्ष केल्ल्या सारकें कारण ही पंचायत जी आसा सदां फेवर इन बीजेपी सो तेजी एक दुर्लक्ष हांगा जाता अशें म्हाका दिसता आनी तेजे मुळे हांगा जो डेव्हलपमेंट जावपा तो जायना तो एक फॅक्टर आसूं शकता दुसरे सरकार जरी असले हांगा तशे पंचायती जेन्ना हे असले तेन्ना बरें काम केलां लास्ट 5 वर्सां पळयलें जाल्यार कंपेर्ड टू फाटली हेतून ह्या 5 वर्सां कामय जालां तशें ना म्हणपाक जायना मेजर हें आसा क्रिमेटोरियम हें आसपाक जाय आशिल्लें पूण हांगा बाळ्ळीन आमी कितलीं वर्सां जालीं मागता रेजोल्युशन आसा पंचायतीचें पूण जागो जायना तेजे खातीर प्रयत्न जे सरकारी वयर करपाक जाय आशिल्ले ते जायना कमी पडटात आमी कारण हें कोणाचें काम पंचायतीचें न्ही डेफिनेटली पंचायत मूव करूंक शकता रेजोल्युशन पूण वयर जें काम आसा तें आमदारान करपाक जाय आशिल्लें तें जायना ह्यो गोश्टी जावपाक जाय ग्रावंड आमचो आतां एक्वायर म्हणटात आमी 2011 हितून आसा पूण तो जायना ग्रावंड जायना हांगा रस्त्याचे तुमी कंजेस्टेड तुमी पळयतात कारण हांगा आतां इतले मेजर 5-6 हजार लोक वस्ती आसा पण हांगा बस स्टॉप जायना हे मेजर ज्यो कितें गोश्टी आसा त्यो जायना हांगा बेजिकली पंचायत इलेक्शन आसा पार्टीचेर ना पण जो कोण निवडून येता सरकारा बरोबर रावचें आनी जो कितें डेव्हलपमेंट पंचायती खातीर आपल्या गांवा खातीर आपल्या लोकां खातीर करपाक जाय तो डेफिनेटली करचो कारण तेजे मुळे कशें आसता सगळ्यांचो विकास जातलो नाजाल्यार हांव खंयच्या तरी एक पार्टीचो आसा अशें म्हणून जर रावलो जाल्यार कांय जावचें ना कोणूय येवन निवडून ताणें सरकारा बरोबर रावचें आनी आपलें काम सगळे लोकां खातीर करचें आम आदमी बसता पंचायत म्हळ्यार एक घर अशें घराचें घर अशें तें जावपा जाय सगळें मेळून ती पंचायत एकवटान ती सांबाळपा जाय अशें खंयची कामां तिका त्या कामाक वेळासार जावपाक जायना कळ्ळें मेन म्हळ्यार मार्केट कॉम्प्लेक्स जावपा जाय ही आमच्या ड्रेनेजर आमचे गाडी आसात ते खूब प्रॉब्लेम जाता व्हेकल ते वयता आसतना सायड मेळना हें मेळना कांयच जायना खूब प्रॉब्लेम जाता खूब डिस्टर्बिंग जाता ह्या गव्हर्मेंटा पंचायतीन आमकां खंय तरी मार्केट कॉम्प्लेक्स करून आमकां वेवस्थीत दवरचें आनी वेवस्थीत दवरलें रेंट आमकां बरोबर सारकें मेळटलें खंयची इक्वायर करून आज ती जमीन आसा खंयची इक्वायर करून ती त्या मार्केट कॉम्प्लेक्स तें करचें आनी सगळे सायड म्हणजे बाजार तो एकलोय बरो उरतलो कांयच प्रॉब्लेम जावचे ना फुडें अशें हें मातशें मेन हें म्हाजें कित्याक 4 रोड आसा हांगा 4 रोड आसा म्हळ्यार 4 तरेन आमचें हें येता कितें येता गाडयो येतात लोक येता गाडयो येता 404 सायड आनी ट्रॉफिकाक त्रास जाता तेंचे ताका ट्रॉफिका पुलिसां तांकांय ते कंट्रोल करपाक मेळना वायडनींग जाय हय मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा वायडनींग एक वयर थंय जाल्लो आसा पूण कितें वयता आसतना प्रॉब्लेम जाता न्ही तो चड प्रॉब्लेम जाता आतां हो हायवेच्याक चड रुंद रस्तो आहा सगळ्यांचे हो हायवे रस्त्या वरून नॅशनल 17 पळय आसा तितले तेज्याक हो चड हायवे रुंद आसा रस्तो रेनो गांवकार ह्या कार्यक्रमान आमी आतां केप्यां तालुक्यान आसा आनी आमी पावल्या आंबावली गांवान आमकां मेळ्ळ्या शांताराम बाब म्हाका एक सांगा ह्या पंचायतीन किंवा जनरली केप्यां तालुक्याचे जे वेगवेगळे पंचायत आसा तांच्या भितर कितें अशे प्रॉब्लेम्स फेस करचे पडटा कितें ओवर दीस एक्सटेन्सीव पिरियड प्रॉब्लेम म्हळ्यार कितें जाता आमची जे पंचायती आसा त्यो अशी आमची
बॅकवर्ड क्लास अशी आमची ST कास्ट अशी आसा आनी ते चड रानांनी चड पयस तांकां जे लोकांक जे कितें काम करूं येतलो जाल्यार कितें सर्टिफिकेट मेळटलो जाल्यार कितेंच तर गव्हर्मेंटाची स्कीम मेळटले तांकां केप्यां तालुका येवचे पडटा आनी तांकां बसी धरून ज्यो बसी तांकां मेळना सारके टायमार मेळना अशे तरेन येवचे पडटा आनी कसल्या ऑफिसांत गेल्यार तांकां एक दिसा काम जायना तेन्ना तांकां परत वयचे पडटा आनी परत वचोन तांकां दुसरे दिसा येवचे पडटा अशे तरेन तांकां पावटी मारपाक पडटा तांकां ते प्रॉब्लेम तांकां आसा हे प्रॉब्लेम हांव जाणा. ओके बरें पंचायत म्हटली की थोडेशे कामां तो एक एकदां आरोप जाता की पंच किंवा सरपंच किंवा पंचायत करिना थोडे एक एकदां आरोप जाता की व्हडले प्रोजेक्ट्स आसा ते वयर डिफरन्शिएट जाता की म्हाजो आमदार तो ना किंवा ती तेजी पंचायत ना ताका ती मतां पडना अशा प्रकारचो अनुभव तुमकां केन्ना जाणवला? ते एक टायमाचेर कितें आमची जी एरिया आसा ती एरिया अशी जाता जेन्ना आमकां जेन्ना आमी दुसरी इलेक्शन जाता तेन्ना आमकां तेंचे आमचे पार्ट चेंज जाता तेन्ना आमी दुसरी कोण हितून विलेजी पडटा जावं दुसरे मतदारसंघ पडटा तेन्ना ते आमकां म्हणटा तुमी त्या मतदारसंघात पडला तेन्ना आमी तुमगे काम करूं शकना तुमचो तो आमदार आसा तो म्हणटा कितें आपल्या इलेक्शन जातकीर आपूण तुमगे आमदार जातकीर तुगे करतलो अशे प्रॉब्लेम जावन आमची 5 वर्सां अशीच फुकट वयता. हो प्रॉब्लेम म्हाका अनुभव आसा. ओके अशें ह्या पंचायतीन तुमच्या अशें कसलो प्रोजेक्ट आसा जो तुमकां दिसता की येवपाक जाय आसलो येवंक ना आनी आतां एटलिस्ट ह्या फुडलें इलेक्शन जावन बेगींतल्या बेगीन ह्या तुमच्या पंचायतीक मेळपाक जाय? प्रोजेक्ट म्हणल्यार सध्या आमची पंचायत बिल्डींग कशी तरी आमी केल्ली आसा कशी तरी आमची पंचायत मेंबरान जावं सगळ्यांनी हातभार लावून जाल्ली आसा तशी गांवची लोकांनी हेल्प करून जाल्ली आसा तशी जमनीचो कोणी तरी जमीन दिल्ली आसा कोणी आनी कितें करून सगळे सरपंचांनी सगळे मेळून आदल्या आनी आतांच्या प्रेझेंट आसल्या ती आनी दिल्ली आसा ती जाल्ली आसा पूण आमकां एक मेन कितें आसा आमचे भुरगे जे खेळटलो एक गार्डन आसना आमच्या पंचायती लेवलाचेर गार्डन आसना त्या भुरग्यांक घेवन बसतो म्हणून आनी त्याच प्रमाणे एक ग्रावंड म्हणटा आमकां मेन जाय पडटा ही म्हाजी 2 लक्षणां आनी बारीक कामां पळय आसा ती आमची नळाची उदकाची ती आज पर्यंत आमकां ह्या 5 वर्सां भितर आमकां एकच पसून मेळोंक शकलें ना. आनी सॅनिटेशनच्या बद्दल कितें म्हणटा तुमी? टॉयलेट्स म्हणा ते टॉयलेट आहा ते टॉयलेट आमकां सद्याक ते आनी आज पर्यंत पंचायतीन अजून एक आमकां गव्हर्मेंटान जावं BDO वतल्यान जावं डिपार्टमेंटान खंयच्या मिनिस्ट्रीन आमकां दिवना ह्या 5 वर्सां. लास्ट फावटी कुंकळे मतदारसंघाचे नेतृत्व बीजेपी कडेन आसलें सरकारूय तेन्ना आसलें आतां ह्या फावटी काँग्रेस आसा पूण सरकार बीजेपीचें आसा तुमकां तुमचें कितें म्हणणें आसा की अशा प्रकारचें जे सरकार जालें किंवा काँग्रेसीन आपले आपले पानां सारकी हें करूंक ना म्हणजे मेजॉरिटी गोंयकारांनी ताका दिवन सुद्दां ते कांय करपाक पावले ना ह्या संदर्भात तुमचो कितें विचार आसा? म्हाका दिसता कितें म्हाका दिसता अशें जे काँग्रेसीन जें सरकार घडयलें हे म्हाका जाल्यार अत्यंत बरें दिसता कित्याक जर तर काँग्रेसीन जर गव्हर्मेंट घडयल्लो जाल्यार सेंट्रलाक जे BJP सरकार आसा तांकां फंड धाडनासलो आनी जे फंड धाडना जाल्यार जे गोंया पळय जे काम जावपाचे जे प्रोजेक्ट चालू जाले ते जावपाक प्रॉब्लेम जाताले आनी ज्यो गव्हर्मेंटा स्किमी ज्यो गृह आधार जावं ज्यो DSS जावं ज्यो कितें स्किमी आसल्यो त्यो स्किमी त्या लोकां पर्यंत पावोवपाक तांकां प्रॉब्लेम जाताले म्हणून म्हाका दिसता ते आनी गव्हर्मेंट फॉर्म केला ते बरोबर केल्ले आसा. तुमकांय दिसता की स्टेट गव्हर्मेंटाची तितकी बरीशी हें ना ट्रेजरीत किंवा फिनान्सीस सारखे ना त्या कारणाक तुमकां सपोर्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जाय. फंडाचें उलयता आनी एक गजाल येता की पंचायत लेवलाचेर जर कितें कामां करतले जाल्यार ती थंयच्या थंय जाल्ली अदीक बरी वयर जर ती वता कसले व्हडलो प्रोजेक्ट करता जाल्यार तुमकां डेफिनेटली आमदाराचे किंवा वयर सरकाराचे बाकीचे सगळ्यांचे थराचे लागतले सपोर्ट लागता. तुमकां कितें दिसता की पंचायतीक फंडींग मातशें वाडपाक जाय सो दॅट जी कामां ग्रासरूट लेवलाचेर आसा ती ग्रासरूट लेवलाचेरूच सॉर्ट आउट जावपाक जाय. जे पळय पंचायती पळय जी बारीक काम आसा जावं एक बारीक जे पळय गटार आसा जावं एक गटार साफ करपाचे ते गटार साफ करपाक तांकां फंड्स ते बसून आमकां BDO धाडून ते एक पुरल करून ते टेंडर काडून दिवचे पडटा त्या प्रमाणे तेन्ना तो लेट जाल्लो आसता आनी जेन्ना पावस झडटा आनी तेन्ना लोकांक खूब प्रॉब्लेम जाता कित्याक ते गटार भरोवन जे तुका दारांनी वयता जावं घाण येता ती घाण निवळ करपाक तांकां पावर ते दिना पूण ते दिवचे आनी हे पंचायतीक अशे तरेन बारीक बारीक पावर तांकां डायरेक्ट दिवन तांची गांवची उदरगत जे आपली वॉर्डाची उदरगत करपाक त्या पंचांक दिवचे अशें म्हाका दिसता. बाब सदाबाब म्हाका एक सांगा की हांगासर हांव येतना आतां पळयतालो की उदकाचे खुबशे बॅरल्स दवरल्या अशेंच म्हाका काल हांव केन्ना काणकोणा गेल्लो तेन्नाय हांवें पळयल्लें टँकर येता उदक भरता तुमकां कसले अशे प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा ह्या पंचायतीन रावतना इतके पयस एस्पेशली रस्त्या कडच्यान पळय सिटी तुमकां लागील ना कितें फेस करचे पडटा प्रॉब्लेम?
आमकां म्हळ्यार आतां उदकाचे आमकां साम भरपूर त्रास जाता. उदक म्हणटा आमकां हिंगा ना. आमच्या आमदारान पयले 5 वर्सां पयलीं गेला आतां पडलो तो म्हणटना तेणी कितें सांगलें आमकां आपूण निवडून तर येयलो जाल्यार आपूण सगळ्यांक उदक तुमकां दिता. हांगच्यान खंयचें जावं साळावली धरणाच्यान उदक आपूण पिल्ल पंचायती पासून उदक दिता अशें म्हणपाक लागलो. आमी ताका निवडून हाडलो. म्हणटना निवडून हाडलो म्हणटना आतां आमकां तो आतां पडलो. उदक ना कांय ना 5 वर्सां आमी पळयलीं आमकां कांयच ना उदकच मेळ्ळें ना. आतां आमी एक मागीर आतां बांय मारपाक लागले. आमच्या शेतां लुगार सायडीन आसा थिंगा बांय मारपाक लागले आनी आतां आमी 27 घरां आसा आमची लोकांची. तांकां आमी आतां उदक आमी पंप घालून व्हरपा आमी जाता जाल्यार आतां पळोवपा म्हण आमी आतां करताले. त्या कामां आतां आमगे ऑब्जेक्शन दिलें. हय कित्याक खातीर कोणें ऑब्जेक्शन हाडलें? ते कोणी ते शेतां आसा एक सायडीन शेतकारान ते ऑब्जेक्शन हाडलें. म्हणजे आमचे बापयलेले शेतां आसा तेणी आमकां बांय मारपाक लुगार दिलो आपल्याक. परत तुमकां आतां उदकाचो प्रॉब्लेम सुरू जाला. हय परत बरें आनीक अशे वेगळे कितें विशय आसा? कित्याक बेरला हांवें पयलीं डेफिनेटली उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. आनी कसले विशय आसा जे तुमकां हांगासर ह्या पंचायतीन रावन किंवा ह्या गांवांत रावन तुमकां त्रास? आमकां आतां ह्या गांवांत रावन म्हळ्यार आतां आमकां संडास ना हांगा कांय ना. सॅनिटेशन प्रॉब्लेम ना. जे युजली पंचायत बांदता ते तुमकां मेळना अजून मेळना आमकां पंचायती. एक थोडी पयलीं एक 10 वर्सां पयलीं कोणा थोड्यांक येयल्ले. तुमकां कितें दिसता की पंचायत हे कामां आतां उदक ऑब्वियसली आदल्या आमदारान प्रॉमिस केलें ते जालें ना. बेसीक जे सॅनिटेशन आसा किंवा संडास आसा ते अजून मेरेन कित्याक पंचायतीन कित्याक तुमचे पर्स्यू करूंक ना? म्हणजे फुडें व्हरोंक कित्याक म्हण आतां कशें आमी सांगतले आतां कशें तेंगे आतां बजेट येना काय कितें म्हणून आमकां कांय कळना. आतां तुमकां केन्ना ते सांगिना? तुमी केन्ना तांकां विचारतकूच बीन म्हणिना ते? विचारता आमी म्हळ्यार आमकां ते एक फावटी आमी विचारलें तेन्ना बाल ते कितले पयशे कमी जाता त्या पयशांनी ते बजेट बसना संडास बांदपाक. म्हणटा तेमकां आतां कितले 25,000 काय कितले वाडोवन दिले ते तेन्नाय बी आतां आमकां पावली ना अशें. पंचायती अशी तुमकां कितें समस्या तुमकां फेस करचें पडटा फाटली कितलीशीं वर्सां? आमची पयलो प्रॉब्लेम हो नासलेलो आनीक आतां कितें जालें इल्ले लोकूय बी मातशे चड जायत गेले न्हू. बरें कर आमचो वाडे म्हणटा ते अशे वयर 1 वाडो 2 वाडे 3 वाडे आसताले. आतां ते लोक चड जाले उपरांत लोक आतां खंय आपले आपलो लुगार आहा थंय गेले आनी प्रत्येक कडेन घरां बांदलीं. म्हणटकीर ताका लागून आतां पयलींचो उदकाचो सांठो आसलो तो इल्लो कमी जायत गेलो. कमी जालो म्हणून कसो हे मायनी हेणी चड हें जालो. ही मायन आतां पळय हें पळय काडटा न्ही हेका लागून उदक आतां ओडपा लागली भितर तशें ओडोंक लागलें मायनींतल्यान ओडोंक लागलें. इतल्यान वयतल्यान हें उदक कमी जावपाक येता आतां. म्हणटकीर तें उदक पावना अशें आनीक लोकसंख्या बी चड जाली न्ही ते करून तें उदक आतां तितलें पावना. बरें जे कितें तुमचे बाकीचे विशय आसा पळय ते तुमकां दिसता की तुमची पंचायतच्या लेवलाचेर जाता? म्हणजे पंचायत तुमचे जे निवडून तुमी हाडटा फाटले 5 वर्सां म्हणा 10 वर्सां म्हणा 15 वर्सां म्हणा ती पंचायत तुमचे प्रश्न सुटाव्याक लायता? ती जिडे लावपा सारकी ताकद ना न्हू. आमचे प्रश्न सोडपा सारकी तितली ताकद जायना तितली तितूंक फंड येयना. आमकांय बी दिसता पूण थोडे भर फंड येता ते कितें करता कितें हेंय बी आमकांय बी तितून सगळें म्हायती मेळना. आतां कितें जाता येवच्यान येरादार कांय ना न्ही. हे फक्त हेंच आमचे कश्टकरी हे सगळे आनी तितून पंचायती जमा जाता खंयचें कितें बिलाचें कितें हें तें वयचें तितलेशें थोडें. तुमकां दिसता की फाटली पंचायत म्हणा किंवा फाटली 10 वर्सांची पंचायतीचे जो कोण आसले पळय ते आपल्या लेवलाचेर म्हणजे आतां पयसो नासल्या कारणान तांकां डेफिनेटली फुडें वचोन कोणाक आमदाराक म्हणा किंवा बाकीच्या ब्युरोक्रेसीक म्हणा तांकां अप्रोच म्हणजे हें करचें पडटा. तो तुमकां दिसला की फाटले पंचायत जी आसली ती कार्यक्षम आसली की आमचे कडेन बाबा हे प्रश्न जायना कित्याक आमचे कडेन फंड ना तर आमदारा कडेन वचोन किंवा ते तशें पुश केला तेंच्यांनी प्रोजेक्ट्स आपले कितें आसा कितें आमकांय बी सारकी खबर ना तेंची पूण ते
आमी विचारले तेन्ना ते सांगता आमी गेल्ले आमदार कडेन गेल्ले आनी कोणा कडेन गेल्ले तुमी पंचायत मिनिस्टरा कडेन गेले जावं अशें म्हणून सांगताले पूण आमकां सांगताले तें खरें सांगताले काय ते फोट सांगताले तें आमकां कळना न्ही अशें पूण एक्चुअली पयर हांगा आतां एक लायटी खांबो पडलो हांगा मोडलो झाड पडलें आनी तो खांबो मोडलेलो 15 दीस लागलो तेंकां तो घालपाक म्हळ्यार आमी कितें करपाचें शहरान जाल्यार ते कितें करता अशें सांग पळय एक वरां सुद्दां रावनासले ते वचोन तेंचेर सामकी ऑफिसांत वचोन ते कितें तरी सांगोन तेंचेर प्रेशर हाडून तो घालून घेता आसले पूण आमचे कडेन तें जालें ना पळय आतां बरें हांवें सुद्दां म्हटलें आमची डेअरी चॅरमॅन आसा हो पळय ही डेअरी दूद डेअरी हितू चॅरमॅन आसा तितू दूद थंड जावपाचो कूल हें आसा आमचो तो 15 दीस बसून आमी डिझल हाडून तो हें केलो चलयलो डिझल बाजारांतल्यान डिझल हाडून तो आमी चलोवन म्हणजे तो खांबो घालपाक आमचे एक दिसा जायना 2 दीस 2 दिसांनी 3 दिसा तरी घालपाक जाय आसलो 15 दीस पसून आमी तें काम केलें 15 दीस हांवें मागीर आमच्या चॅरमॅनाक 2 दीस म्हणलें कितें तूं कितें पळयत रे आमी तरी या घेवन कितें तरी ऑफिसांत तरी वचोन बोळा मारया तेंच्या अशें म्हणून म्हटल्यार ओगी पडलें अशें जाता कोण तें आयकपाक बरीशी हें घेना आतां पळयतालो बॅरला उदकाचो खूब प्रॉब्लेम जाता आसतलो त्रास जाता आसतले तुमकां आतां आदी पासून तुमी हांगा येयल्ल्याक त्रास हे आसा ओके कितके वर्सां जाली आतां हे उदक तुमकां अशें मेळटा आमी चड वर्सां ना हांव वाड्यार आसलेली ओके आतां तुमी हांगासर या शिफ्ट जाली बरें म्हाका एक सांगा आनीक आतां उदक हांगासर बांयो ना न्ही बाय ना फक्त जे मेळटा उदक ते तुमकां हांगासर मेळटा तिंगा आतां पायप ना पायप आसा येते बारके पायप रे ती तेन्ना आतां येयलें आनी ताका येयलें मातशें आमकां येयलें ते 2-3 घर न्ही इतल्यान बरें जेन्ना आतां निवडणुकीक आई सगळे जाण येता पळय तुमच्या घरा कडेन आतां फाटली निवडणूक जाली आतां फुडें पंचायतीची जातली सगळे जाण येता आनी सांगता न्हू तुमकां की आमी तुमचे त्रास कमी करतले आमी अशें करतले तशें करतले हें करतले तें करतले आश्वासनां दिता पण ती इतकी वर्सां आश्वासनां जाल्या दिल्या तांकां तुमकां जाल्यार कितें मेळ्ळां ना फक्त आश्वासनांच मेळटा which I wanted is Renault Logi. आता ह्या गाडये बद्दल चड जाणून घेवपाक शेजाऱ्याक आनी एक गाडी आसा फ्रॉम द रेनो फॅमिली दॅट इज रेनो क्विट वेल ह्या रेनो लॉजी बद्दल चड जाणून घेवपा खातीर आमच्या वांगडा आसा रेनो फॅमिलीचे मयूर कोनेकर बाब थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग अस आनी पवन चारी बाब थँक्यू व्हेरी मच आता म्हाका एक सांगा रेनो लॉजी दिस कार डे 2 दॅट इज केपें हांव एक्सप्लोर करतालो आयज 2 दीस जाले हांव एक्सटेन्सीव ट्रॅवल करता इन द विलेजीस इतकी कम्फर्टेबल गाडी आसा वेर आय गेट एंटायर AC बरी आसा बाकीचे सगळे फीचर्स बरे आसा सो इट इज अ बेस्ट कार टू एक्सप्लोर गोवा और एक्सप्लोर अर्बन किंवा इंटेरियर सुद्दां सो वॉट इज अनदर फीचर दॅट आय हॅव मिस्ड फॉर द लास्ट 2 days म्हाका रियलायज जावना की हितूर कसले फीचर्स आसा फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आमकां बेगीन पावपाक जाय सो इट रन्स व्हेरी फास्ट एक्सटेन्सीव ताजी पावर आसा कॅन यू टेल मी अबाउट द इंजिनान तुमकां 2 भशेन ऑप्शन येतली डिझलान ती एक फर्स्ट म्हळ्यार 85 PS एंड सेकंड इज 110 PS सो 85 PSन तुमकां 5 स्पीड नॉर्मल गियरबॉक्स येतले आनी 110 PSन 6 स्पीड नॉर्मल मॅन्युअल ट्रान्समिशन सो 85 PSन तुमकां मायलेज चड येतली वेरएज कंपेर्ड टू 110 PS तुमकां समज चड पावर जाल्यार तुमी 110 PSक वचपाक शकता आनी तांकां तुमकां मायलेज 19.8 कंपनी क्लेम केल्ली आसा आनी 85 PSक 21.8 कंप्लीट केल्ली आसा so this is a normal 85 PS engine diesel engine which gives 2200 Nm torque
you want, you can use this space for boot space. Even if you want, you can detach the seat from the boot space. It's very easy. Just a normal. Pura. That's it. End up removing the entire seat. Yes. So that's a huge space. You can use the entire boot space. म्हणजे समजा दोघूच जण खंय वता जाल्यार यू हॅव एक्सटेन्सिव्ह स्पेस दोघूच जाणां. सीट काढून घरा सुद्धा दवरूं येता. सो नीड नॉट ते प्लस एडिशनल जर नॉर्मल 4 जाणांची फॅमिली आसता जाल्यार सुद्धा तुमकां सेकंड रो टिल्ट करून फक्त थर्ड रो आसा तो यू कॅन यूज एज अ बूट स्पेस. दॅट इज अ थिंग. So I think if you're planning to buy a car and if you're planning to maybe a small family or maybe just 2 of you or maybe सगळी जाणां एक 7-8 जाणांची फॅमिली सुद्धा असता जाल्यार I think this car is the best fitted for you. Trust me, I have been using this for last 2 days आणि आनीक म्हजे almost 10 दीस उरल्या. I am seriously loving this car. So there's n number of things. म्हाका येता त्या एपिसोडान हांव आनीक तुमच्या कडेन फिचर्स दाखयतलो ह्या गाडये बद्दल जेन्ना रेनो फॅमिलीचे बाकीचे आमच्या वांगडा आसतले सेल्स गाय एंड दे विल एक्सप्लेन दी एंटायर फिचर्स. सो थँक्यू व्हेरी मच सायबा. देव बरें करूं. This is one feature that I think hardly is maybe not in any other car. So this is an exclusive thing that you have. So if you're planning to buy a car, Renault Logi is the car you should be opting for.